गायन गाऊया A9 देवा मोगा गायत पान 4 A9 पेज 4. थारो ब्रानिया बाबा बुधा गाप्या 가령 고르게야 내가 뭐가가야 내가 우도라이구 시윗과 박밀구 속리에 나이사야 내가 뭐가가야 시서마 이시라고 디서마 내가 전하게야 내가 뭐가가야 Jesus adorbo Jesus adorbo 우샤가이리야 내가 뭐가가야. सगळ्यांक देव बरो दिसtiu. God Jesus कृपा दिवं. माय मोगाचो उपकार हे मिसान वांटून घेताना लिव्यो दिसो जाय आमचे बाप असो आमी मागता. स्वर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन घेवन तशेंच आपलो वाडदीस समारंभा फ्रेझल आफोन्सो ताचे पासून मागतना लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात डॉमिनिक आनी दामेलिना फेर्नांडीस तांचे पासून मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो आज मागुया आमच्या भुरग्यांचो निकाल 11वीचो निकाल 9वेचो आनी धाकटुल्या भुरग्यांचो सगल्यांचो आज निकाल इस्कॉलान मागुया हो बरो येवंक निकाल आनीक भुरग्यांनी आपले बरे भाशेन उमेदीन आपलें शिकप करूं. तशेंच आज पवित्र सभा करता परब उगडास सिएनाची भाग्योन कातरिना आंकवार आनीक धर्मशास्त्रीन तिच्या आदारान मागुया आमकांय एक एकल्याक जेजूचो लागशिल्लो अनुभव आनी भोव करून पवित्र सभेंत वावुरपाचे आमकांय उर्बा आमकां कृपा हे मिसांतल्यान मागून घेवया. काळजांत तांदूक दवरतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला सुम्या काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. पयल्या क्रिस्तांवा भाशेन एकचारान मोगान सेवेन जिवंक तूं आमकां आपयताय सुम्या काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. आनी सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जेजूचे कोश्ट नियाळून ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवन आनी ओळखून तुवें भाग्योन कातरिनाचे सिएनाचे कातरिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेचे सेवेंत तिचो मोग एक जोळटें आगटें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुदार कुडीचे सांदे आतां ताचे कोश्टा मरणांत वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उजान पेटोय. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजून आसलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोलान सोमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरतालीं. आनी मागीर कोण जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. पोतून म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. पदवेच्या आंगोस्त्रां सुरेजपोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालो ना तसो थीर केलाय. अरबाक तावन तुजे श्वासन गोठ उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. तुजें उदर कदींच हालो ना बदलना. संवसार सरसूर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सुरेजपोर राजवट चलयता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यांक समेस्तांक सासणेचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका मुळां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तशेल्यान मारता आनी ताचो आवाज तूं आयकताय पूण तें खंयच्यान येता वो खंय येता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतान जल्मला ताचे सगळें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हळें हें कशें जावं येता. जेजून ताका जबाब दिलो हांव तुका सत सांगता आमी जाणाव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची आमी गवाय दिता पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराचे वस्तूची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन जाल्यार तुमी कशी सत मानशात. स्वर्गार तावन देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक
पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचें पयलें वाचप दोन इतिहासाचें वाचप हांवें स्वर चवथो तुमी घरा गेल्यार वाचूं येता. थोड्यो लायनी त्यो 32 to 37 पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत चितारता आनी एकदम गरजेचें आमकां आयच्या 21व्या शेंकड्यांतल्या क्रिस्तांवांक. पळयात काय बरें, बाबार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो हें पयलें तांचें खाशेलेपण. आपल्या लागीं आसलें तितलेंय फकत आपणाचें न्हय पूण सगल्यांचें म्हूण समजताले, कित्याक तांचे लागीं आसता तितलेंय ती बागा दवरताली. तिसरें, दोन दूत पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. पयल्या क्रिस्तांवांक मान आसलो. दे वर केप्ट इन हाय स्टीम. आनी तांचे मदें एकूच एग्जाम्पल बार्नबास, जुजे नांवाचो सायप्रसाचो एक लेवीत. बार्नबास म्हणलेलो, बार्नबास म्हणजे धीर दिवपी. ताच्या लागीं बाटाचो कुडको आसलो, ताणें विकलो आनी पयशे हाडून दोन दुतांक दिले. बिकॉज दे वूड शेअर. Another concept of the early Christians was संवसार सोंपतलो अशें चिंताले. रोखडे द पारुजिया म्हणजे जेजू जोडटी करूंक येतलो, दॅट वॉज इमिनंट. संवसार सोंपतो आसा, जोडटी करपाचो येवपाक आसा जेजू सगळ्या आपले पोदवेन. सगळें बागा आसलें. आनी भाव म्हणिनो हें पवित्र सभेचें खाशेलेपण. बाबार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आनी दे वूड शेअर एवरीथींग दॅट दे हॅड. हें पवित्र सभेन जायत आयलां. 1832 वर्सा फ्रांसाच्या पॅरीस शारांत कॉलेराची पिळा, एपिडेमीक कॉलेरा, सगळो लोक मरूंक लागलो. मोत्ता आनी थोडो जीव आसा ती सारकी भिकारी जाली. एक तरणाटो युनिवर्सिटी स्टुडंट फ्रेडरिक ओझानम म्हूण सगळें पळयता. तो युनिवर्सिटीचो स्टुडंट आसता आनी तो म्हणटा कितें सगळें, कोण पावतलो असल्या मनशाक. भोव करून जे दादले मरून गेल्ले ते जावन आसले ब्रेड विनर, म्हणजे जेवण आपल्या फामिलीक उंडो हाडपी, जेवण हाडपी मनीस आसले, दिसपट्टो ग्रास हाडपी. ते मरून तांचे घरांचे सात्तेनस जाले. आनी फ्रेडरिक ओझानम युनिवर्सिटीचो स्टुडंट काय आपल्या सांगात्यांक घेवन असल्या गरीब लोकांक आदार दिवपाक सुरू करता. मागता गिरेस्त मनशा लागीं आपल्याक आदार दियात आनी तुमच्या नांवान हांव दुबळे आसात कांय ना, स्लम्सांनी लोक जी येतात तांकां आदार दिवन भोंवता. आनी लोकांक दिसता वय दीस इज द नीड ऑफ द आवर, आमी आदार दिवया. आनी अशी बांबडिलो सेंट विन्संट द पॉल सोसायटी जल्माक येता.
हो पॅरिसाचो फ्रेडरिक ओझानाम जाचो बागेवनपणाचो प्रोसेस आतां शेवटाक पावत आयला. तो सुरू करता ही संस्था दुबळ्यां खातीर, गरजेवंतां खातीर, कोण नासलेल्या खातीर. आनी ही संस्था इतली वर्सां जालीं आतां पावत आसा दुबळ्यांक, गरजेवंतांक घरां बांदूंक, घरां मोडल्यान तांकां हॉस्पिटलांतले वखद हाडपाक प्रिस्क्रिप्शनाक पयशे फारीक करतात. आपल्या विजिता उद्देशी घरांत आसलेली परिस्थिती पळोवन आदार दितात. भुरग्यांक शिकपाक आदार दितात. तरेतरेचो आदार. पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत बाबा बुडिनो आपल्या लागीं आसा तें आपलें म्हूण कोणूच चिंतिनासलो. तें देवान फुंक्या दिलां म्हूण ओळखून घेतालो आनी उदारपणान गरीब दुबळ्यां खातीर वावुरतालो. आमचो हालींच मेल्लो पाप साहेब भोव करून कसले तरी परिस्थितीक लागून मायग्रंट्स आसात. इटालियाक, युरोपाक जायते मायग्रंट्स आमच्या दोळ्या मुखार झोवकतात. ताका कांय ना, ते वड्यांचेर बसून बी जीव आसल्यार भीक मागून तरी खायन म्हूण भोव करून आफ्रिकेच्या वाठारांतल्यान युरोपाक आयल्यात. आनी ह्या युरोपाक जायते युरोपी देश ताका घेनात. नाका म्हणटात ते. पूण पाप साहेब असल्या लोकांक येवकार दियात, ताका घरदार दियात, ताका सर्वीस दियात, ताका जेवण खाण दियात, ताका पांघरूंक न्हेसूंक दियात, असो उलो मारीत रावलो. आनी देखून जेन्ना पाप साहेबाचें मरण जालें ताका म्हणलें पिपल्स पोप, लोकांचो पाप साहेब. जे लोक तरेतरेच्या वायटाक सांपडल्यात तांकां धीर आदार दिवपी. आनी आपुणूच पुरान एके भोंवडेर गेल्लो आसतना 8 जाण असले मायग्रंटांक इटालियाक हाडटा आपल्या बरोबर. इटालियाक हाडटा. ते क्रिस्तांव न्हय आसले, ते मायग्रंट्स आसले. तांतले मदले जायते मुसलमान ताका हाडटा आनी तांकां एक एकल्याक एक एक कडेन दवरता, तांचो सांबाळ करूंक मागता. भाव म्हणून हें पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत आयज आमकां एक एकल्याक हुस्कायता. आज आमकां निबेल गरजेची समाजांत मान कसो आमच्या सेवेच्या जिविता उद्देशी. समाजांत क्रिस्ती सभेक वयर नदरेन लोक पळयता. कित्याक? कित्याक तांची त्यागी जिवीत. पयले क्रिस्तांव अशें जियेताले. तांचे लागीं आसा तितलें भागा आसली. कोणूच आपल्याचें म्हणिनासलो, आमचें म्हणटालो. आनी जितलो हो संवसार वाडत गेलो तितले आमी अदीक अदीक आमचेच मदें जुंवो बांदलो. सायबा म्हाका पाव, म्हज्या बायल भुरग्यांक पाव आनी सगल्या लोकांचें पाड जा. असलें धोरण आमचे मदें सवकास सवकास आयलें. भाव म्हणून ना, पयले क्रिस्तांव दुसरे आसले. गारावितूच वाचुया चॅप्टर 4 वर्सीस 32 to 37. पयले क्रिस्तांवांचें जिवीत. आनी आमी पयले क्रिस्तांवांचे भाशेन क्रिस्ताक गोवाय दिवपी, पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिवपी ताचे उर्बेन आमकां बोर म्हूण हे मिसांत मागुया. भेटून एक गायन गावया. निष्कोडोंग निर्मल उडो C27 पान 30 आनी 9, C27 पेज 39. Niskodoŋ निर्मल उडो वेदीचेर आमी घालता.
sorriso 가까이 위대 잠을 잡아서 서려져 달아나가니 오돌이 아스야서 sorriso 가까이 위대 잠을 잡아서 서려져 달아나가니 बहिणी भावांनो आमचे बलिदान सोडपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पण बांधून घेऊन दयाळ बाप्पा भाग्योन कातारिनाच्या उगडासाक आमी तुका भेटी जावन तें बलिदान तूं दोळ्यान मानून घे. तिची शिकवण आनी तिची देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळे काळजान तुका वाखणूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेल्या त्या तुज्या भक्तां बसत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या औरमाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या तुज्या भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय म्हूण सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पळोवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात तुमचे रक्ताची कास नवे आनी शासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजूची वंचला जेजू नांवान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची कावस तुका समर्पीत जावं. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली
तुझे पवित्रविचो उगडास कर. आनी फिलीप आमचे बिश्प साहेबा, सिमी आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतमाचो बरोवसो धरून मेल्यांचे आमचे बामणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय संगती तुजो पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत अमृत, भाग्यवंत सियानाची कातरिना, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान आमेन. जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून बापा कोलो मारुया. आमचे आमचे बाप्पा बाबा संगीच्या तुझें नांव पवित्र सांग, तुझें राय समकाय, तुजी खुशी सरकार सदा तुजी संवसारान सांग. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बस आनी आमकां टायमीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटूंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशानूत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र विचार दीस घाल. तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. असतो देवाचो पूत आमचो सर्वंडार आमची खातीर कुसार मरून जिवन जाला. आमकां एक देवाची मोगाची पोरजा करून घेतल्या. ह्या जेजूच्या जेवणांत आदां वांटून घेतली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार गायन गावया. मोगाड जेजू यो तू यो. D301 पान 4.5 D31 पेज 64. मोगाड जेजू यो तू यो. भावा भयणीन भेटूंक यो. कारसांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें वगूंक यो. गोठाय तुजी भितू दी. उसोड आमकां हाड तुजी. सोदोस तुजो आमकां दी. फावो तितली बोलाकी. गोठाय तुजी भितू दी. उसोड आमकां हाड तुजी. सोदोस
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी आतांच घेतिल्ल्या स्वर्गीच्या उंड्यान भाग्योन कातरिणेक हे संवसारांत कुडीचेंय पोसण मेळ्ळें. तोच स्वर्गीचो उंडो आमकां सासणीक जिविताचें पोसण जावं, स्वर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. बांबोळीन सांगतात भाग्योंत सियनाचें कातरिना जावन आसलें, तांच्या कुटुंबांत 25वें भुरगें. her mother gave birth to the 25th child. कातरिना 25वें भुरगें आसलें त्या आवयचें, आनीक तें माद्री जालें. आनीक ओत्मीक उंच ओत्मीक पावंड्याक जेजूच्या एकचारांत आसलें. आनीक कांय वर्सां फकत जेजूचें जेवण, जेजूचें मांस रोगत शेवून ते रावताले आनी कांय खानासले. व्हडली मिलाग. शी वूड लीव ओन्ली ऑन द बॉडी ऑफ जीजस. एक दीस न्हय, एक म्हयनो न्हय, वर्सां देखून मागड्यान भाग्योन कातारिनेक हे संवसारांत कुडीचेंय पोसण मेळ्ळें. कोण? जेजूचें जिवीत, स्वर्गीचो उंडो. भाग्योन कातारिनेक हे संवसारांत कुडीचेंय पोसण मेळ्ळें. शी वूड ओन्ली रिसीव जीजस, नथींग एल्स. तुमकां असले बाबर्थाची बांबोळीन गरज. आयज से कॅथेड्रल हांगा कांय पाद्री आपले 50th ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी करतात, गोल्डन जुबली ऑफ द एनिवर्सरी. आनी तातूंत मदें आमच्या गांवचो आदलो पादकूर फादर कार्लूस मेंदीस तो आसा. गांवान खोर्जुयेचो हांगा आहलो पादकूर, तुमी वळखतले ताका, तेन्ना भुरगो तो. फादर झेफेरीन आसा, रावता स्टेला मारीस कापेलांत. आनी तशेंच हेर जायते, एकलो न्यू दिल्ली वावुरता, एकलो अमेरिकेक आसा, एकलो सालिगांवचे सेमिनारींत शिकयता फादर मौसीन आताईन. ह्या सगल्यांचो आज भांगराचो उत्सव तांचे पासत मागुया. बरी भलायकी देवान तांकां दिवं. 50 वर्सां आपल्या पाद्रीपणाची ते जियेतात. 50 वर्सां आज भरतात तांकां मागुया. आनी फाल्यां आमचो दियाक्न शेल्डन डिसोजा, आमचो दियाक्न, फाल्यां ताका याज्ञीकपणाची मागणी. एके वाटेन 50 वर्सां याज्ञिकी जिवीत जियेल्ले, आनी दुसरे वाटेन फाल्यां 8 जाण पाद्री जातले. तांच्या आत बिश्प साहेब तेलान मागतलो आनी तांकां सासणाच्या सासणाक याज्ञीक कशे मागून पोरजे खातीर भेटयतलो. फाल्यां 3:30 वरांचेर हे मीस, संस्कारनीचे मीस से कॅथेड्रलान जातले. तांचेय पासत हांवें मागुया. तांचे मदलो एकलो आमचो भाव शेल्डन, ताकाय देवाची कृपा मागुया. आमचो तियात्र आसात 1, 2, 3 तिकेटी आसात. उपकार करून तिकेटी घेवन येवया. सगळीं वांटो घेवया. सगल्यांक काम आसा, पूण सांगताक पयले क्रिस्तांवा भाशेन आमी वेळ सारुया. एका मनान एका काळजान सदांच ती वावुरताली. आमचेय सगळे असले मन दी म्हूण मागुया. हेच मनान हे तियात्र फेस्टिवल आमी घडोवन हाडटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. पयले क्रिस्तांवा भाशेन एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक तुमकां धाडटा. राचे वडुका. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F 17 फोवीत बेट मिसाची पान 9 आनी 3.
F17, page 93. Powiedz pisaci zalikować Sorgicie zupełnie Amcia karza Donia Gamci Lukasować Wieloj murmo Mona mordowka Orunamci karza Tuci altar Tuj beton Lukasował Amcował Amcie miskie nad Zamcie na kowar Tucia ekło